नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां परतेकदा येवकार. आनी आज आमचे भितर आमचे मदीं आसात मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर बाब शिरोडकार. आनीक सद्याक तुमी आयकलां आसतलें की मडगांव पालिका म्हणटोच एक इशू जाला. काल तांणी डायरेक्ट आमचे सीओचेर एलिगेशन केलें की सीओ सारकें चलना म्हणून. आनीक हाजी फाटभूंय आशिल्ली सोनसड्या गेले कचऱ्याचे ट्रक थंय दवरून थंयच्यान जे उदक घाण उदक सकयल आयलें ताजेर एक्सटेंड जावन दोग-तीग जाण सकयल पडले आनी ताका लागून इशू जालो. दामबाब, एक्झॅक्टली कितें जालें तुज्या कोतान? मंगळाराक रातचें म्हाका आमचे ऑनरेबल एम.एल.ए. कुरतोरचो एमदार बाब आलेस बाब रेजिनाल्ड हाजो 10:30 वरांचेर काय 10:15 वरांचेर फोन आयलो. म्हाका म्हणपाक लागलो, बाब तूं खंय आसा? हांव म्हणलें सायब घरा कडेन आसा. मातशें बोला हिंगा प्रॉब्लेम जाला, तुगे लिचड सगळ्यांक व्हांवून पळयलो रस्त्यार पावयले कडेन जायत जाण लोक पडले. जवळ जवळ 10:30 सुमार फोन आयले. मागीर हांव इमिजिएटली म्हणजे म्युनिसिपल इंजिनियर जे दिपक देसाय नवे डेप्युटी जाले कडेन असिस्टंट चार्ज तांकां आसा, तांकां हांवें फोन केलो. हांवें बोला आपल्याक खबर आसा ते बोले मातशे गाडी आमी सालिगांव ज्यो गाडी भरून धाडटात ह्यो गाडी पळयल्यो रस्त्यार ताणें अश्यो स्लोपाचेर दवरिल्ल्यो आनी ताणें लिचड पळय पातळ अशें तें मातशें आशिल्लें कारण गाडयेन लिचड दिवन पळय थंयसर हांगा पावलें, रोडार पावलें. आनीक हांवें म्हणलें ताका कितें करपाचें आतां? हांवें म्हणलें कितें टँकर बिंकर कितें उदकाचें मारून म्हणटा तें आमी निवळ करया, कित्याक लोकांक प्रॉब्लेम जावं जायना. ताजेर मागीर म्हाका कळ्ळें रेजिनाल्डान परतो फोन म्हाका पळयलो अशें अशें जालां, लोक पळय लोक हें आसात. मागीर हांवें बाकीच्या सगळ्यांक कॉन्टेक्ट करपाक गेलो. म्हज्या आमदाराक हांवें फोन मारून सांगलें, बाब दिगंबर कामती जाणें हांव ताका फोन मारपाचो कारण समजलें की आज पर्यंत जें आमी संसदार जें काम केलां, हांव म्हणना की आमी कितें व्हडलें वरिश्ट गांठलां अशें हांव म्हणना, पूण जें कितें आज संसदाचेर आमचें काम चलता तुमी सगळे जाणांनी येवन पळयलें जाल्यार कळटा ती परिस्थिती पयलींची संसदार कितें आशिल्ली आनी आतां संसदाची स्थिती कितें आसा. आनी त्या गोश्टी कडल्यान पयर माननीय आमदार म्हजे आमदार दिगंबर बाब कामत हाणें आनी हांवें पर्सनली दोगांनी वचून संसदा पयलीं वचून इन्स्पेक्शन परतो मॉनिटर केलो. आमी जवळ 2 वरां थंय वचून बसले आनी सगळें पळयलें. रोड जालो, शेड जालें, सगळें फक्त भितरलो इल्लो पयलींचो डंप आसा तो तर क्लियर जालो. ऑलरेडी तोय काडपाक कॉमेस केल्ले कडेन आसा, तो जर क्लियर जालो जाल्यार अवघ्या 2 म्हयन्यां संसद टोटल संसदाचो रिजल्ट आख्खे सगळ्या मडगांवकारांनी गोंयकारांक पळोवपाक मेळटलो. त्या राती कडेन कितें जालें, जें लिचड सकयल आयलें मागीर मंगळार ती रात गेली, बुधवार आयलो. बुधवाराक आयलो म्हणटकीर हांवें एमीक म्हज्या कॅबिना पण हाडलो. एमीन म्हाका डायरेक्ट क्लीप दाखयलें, व्हिडियोचेर क्लीप दाखयलें की सोमाराक गाडयो सेम तश्यो त्यो पार्किंग केल्ले कडेन आशिल्ल्यो आनी सोमाराक पार्किंग करतना ट्रक पार्किंग केला पळय ताजे एक 10 मीटर पर्यंत तें व्हांवन आयिल्लें आनी ताणें तांकां डायरेक्शनूय दिल्लें की पळय हां व्हांवता सांबाळना गाडी तुमी सारकी दवरात आं. आतां म्हाका एक सांग सुशांत बाब, हांवें संसडो जाग्यार पडपाक लागलो. आमी म्हजो आमदार बाब दिगंबर गांव म्हाका दिसांतल्यान 4 वेळा तरी फोन करता. आठवड्यातल्यान तेगेले दिसाक 2 तरी फोन कंटिन्युअस संसडा बाबतींत म्हजे कडेन तो सगळी इन्क्वायरी करता आनी आमी डिटेल दोगूय मॉनिटरींग करून काम करता. म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कांयच ना, ताजें मेन इम्पॉर्टंट ताजें कॉन्ट्रिब्युशन इतलें आसा की इतलें आतां जाग्यार पडप कारणीभूत मडगांवचे आमदार. दामोद, एक तुवें काल म्हणलां पळय तशें तूं म्हणटा की आमचे थंय ऑफिसर हे केल्ले आसात तरी आसतना ताजेर तें येता. हांव हें प्रामुख्यान तुका सांगपा लागून कारण की आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीची ऑफिस स्टाफाची सॅलरी 1,80,00,000 रुपया म्हयन्या फारीक करतात. आतां आमी खुबशे आमी इतली डीप स्टडी केल्ले कडेन आसा बाबा खंय स्टडी पयशे आमी खंय पेमेंट करतात, खंय पयशे वतात, कोण खंय काम करता. आतां काल जी थंय काही लोकांनी बाबा आमच्या रेजिनाल्ड बाबाचेर एलिगेशन्स केलें, म्युनिसिपालिटीचेर एलिगेशन केलें. हांव म्हणटा लोक थंय पडले, हे थंय तें वायट जालें, तें जावंक जायनाशिल्लें. पूण म्हजें म्हणणें अशें एज अ चेअरपर्सन मडगांव म्युनिसिपालिटी कावन्सिलाचो चेअरपर्सन म्हाका जाल्यार हांव पयली मिस्टेक करता. आमी थंय एक ज्युनियर इंजिनियर थंय डेप्युट केल्ले कडेन आसा, कंटिन्युअस डेप्युट केल्ले कडेन आसा. ताका जवळ जवळ 80-85,000 सॅलरी वता म्हयन्याक. थंय आमी एक सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डेप्युट केल्ले कडेन ताका जवळ जवळ 70-75,000 रुपया सॅलरी वता म्हयन्याक. थंय इज्रायल म्हणून एक सुपर आशिल्लो तो रिटायर जाता तो सेंड ऑफ केलो. आतां आमी थंय सुपरवायझर डेप्युट केल्ले कडेन आसा, ताका जवळ जवळ म्हयन्याक 50,000 सॅलरी वता. थंय आमी 40 जाण 40-45 लेबर आमचे थंय काम करतात. म्हणजे जे पयलीं करताले
आतां फक्त आमी बेलिंग करता ताका 15 जाण लेबर जाय म्हणिल्ले तांणी आमी तरी ते बाकीचे लेबर आमी ते शिफ्ट करून थंयच दवरल्या हांवें तांकां डायरेक्शन दिलां पळय म्हयन्याक एकदां सकयल आमी गेट घाल्या पळय गेटी कडल्यान वयर रोड सामको कोणी जर विजिटर प्रेस जर आयलो कोणी ऑफिसर बी आयलो जाल्यार तांकां ते क्लियर दिसता पडटा आतां म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान ही जेन्ना म्हाका एमी सांगता आपण सोमाराक इल्लें व्हांवताना पळयलें तांकां तें इंस्ट्रक्शन दिल्लें अशें म्हणून ते कोण ड्युटी करता तांचे कर्तव्य आशिल्लें बाबा त्या ड्रायव्हराक सांगप तो ड्रायव्हर थंयला ते लिचड व्हांवतल्यान ड्रायव्हर व्हरून फ्लॅट जागे गाडी व्हरून फ्लॅट जाग्याचेर राव जेन्ना वेळार राती कडेन हो इन्सिडंट घडटा आनी सकाळ फुडें जर चीफ ऑफिसर व्हरून तर आमचे मॅकॅनिकल इंजिनियर रोहिताक जर सांगता नोट पुटअप कर त्या ड्रायव्हराचे तूं नोट पुटअप त्या ड्रायव्हराक तांकां MMO काडया अशें म्हूण म्हाका एक खंय तरी योग्य दिसूना कारण ड्रायव्हर बिर म्हणटा ते ड्रायव्हर आमचे लोड घेवन रोडाचे लेबर आमचे सॅनिटेचेर काम करपाचे लेबर आसा पळय एक बारीक समाजाचे लोक एक इन्सिडंट आमच्या संसड्यार बाय चुकून एक इन्सिडंट संसड्यार घडप थंय लोकांनी थंय नदरे मुखार हाडून दिवप आनी ताजी जिम्मेदारी ते बारीक ड्रायव्हराचेर आनी त्या लेबराचेर करप हें म्हाका योग्य दिसलें ना केलें जाल्यार तुजे इंजिनियराचें करपाक जाय आशिल्लें एब्सुटली म्हजे कायद्यान हांव आतांय म्हणटा हांव आतांय तुका सांगता खरें म्हळ्यार जबाबदार आमी ते जेईक थंय डेप्यूट केला थंय सॅनिटरी इन्स्पेक्टर डेप्यूट केला थंय एक स्पेशल सुपरवायझर डेप्यूट हो कित्याक केला फॉलगा मारपाक गेला काय पिक्चर काडपाक गेला तांचे डेप्यूट तांचे ड्युटीज थंय कितें आतां हांव वता मरे आतां तुका सांगता तुजें दुसरे दिसा सकाळीं मंगळारा राती कडेन इन्सिडंट जालो ऑनरेबल राती कोणें कळयलो बी म्हाका कोणें सांगूं ना तें असो इन्सिडंट जालें म्हणून ताजेर उलयतले खूब आसा पण कशें आसता सुशांत बाब दात आपले दामोदर शिरोडकर ऑक्टोबराच्या 12 तारखेक त्या कदलाचेर चॅरपर्सन बसलेलो आनी त्याच वेळार म्हाका प्रेसान विचारिल्लें तुजें मेन हेतू कितें काय म्हणून ह्या कदाची पासून हांवें प्रेसाकय सांगिल्लें तूं सगळ्यांक मडगांवकारांक सांगिल्लें म्हाका एक 15 दीस दियात 15-20 दीस दियात आनी मागीर हांव तुमकां सांगता म्हजें अचिवमेंट करून हांवें आज प्रेस घेवन हांवें अशें अचिवमेंट केलें सांगना कित्याक तुवें कितें बरें केलां पळय आनी बरें करुना हें पब्लिकान सांगपाक जाय पब्लिकेक सांगप आसता तुज्या लोकांनी सांगप आसता बाबा बाब तुवें अशें केलां कालचे इन्सिडंटाचे म्हाका कितलेशेच मॅसेज येयले हांव तुज्या वॉट्सॅपार दाखयता ओपन करून कितलेशेच मॅसेजी केल्या बाब तुवें डिसिजन घेतलें तें तुवें काल उलयलां पळय सारकें आहा म्हणून आपल्याकय दिसता म्हाका कसली गजाल आसा म्हज्यान डायरेक्ट ते AC कॅबिनाचे म्हज्या चेंबरान बसून म्हज्यान सगळें डायरेक्शन दिवपाक हें कर तें कर हें कर तातूंत भितर एक सामको गंभीर आरोप केला तुजे चीफ ऑफिसराचे तुज्या चीफ ऑफिसराचे की ना हांवें चीफ ऑफिसर राजकारण जाता म्हणून हांवें चीफ ऑफिसराचे आरोप करपाक कारण कितें सांग तूं हांवें चीफ ऑफिसर एक गोश्ट म्हणल्यार म्हाका मातशें चीफ ऑफिसर वायट दिसलें जेन्ना तुका मॅसेज मेळिल्ले जाल्यार तुवें म्हाका राती कडेन इन्फॉर्म करपाचें आशिल्लें म्हाका तेणें करूंक इन्फॉर्म करना सोड तो खंय गडबडी उरला आसतलो ताजेर हांव ताजी मिस्टेक घेना आनी हांव तो चीफ ऑफिसर वायट मनीस अशें म्हणना म्हजें पर्सनल व्यक्तिगत करके ना हांवें तेद्या वेळार सांगिल्लें हांव ज्या कदलाचेर बसलां म्हाजें एकच हावेस आसा एज अ चॅरपर्सन दामोदर शिरोडकर ह्या कदलाचेर बसला हांव तिसरे फावटी निवडून आयिल्ले कडेन ना कितें तरी म्हज्या हातांतल्यान बरें काम घडचें हें दामबाबाच्या थळाक अशें म्हजो उद्देश आनी त्या दृश्टिकोनान हांव काम करता हांव सकाळ फुडें म्हाका रेजिना बाबा हांवें राती 11-11:30 रेजिना बाबा परतो फोन रेजिना बाबा बोलो सगळें निवळ आपण फायर ब्रिगेड उदक सगळं निवळ केला व्हिडिओ बी पयला निवळ केला तरी आसतना हांव सकाळ फुडें 8 वरांचेर गार्डनाक गेलो म्हणजे रोड गँगांतले 8 काय 9 लेबर घेतले जुजय म्हणतो गवणो ताका तो एसिस्टंट मेसन जो गवणो आशिल्लो ताका हांवें पयर प्रमोट करून गवण मेसन म्हणून प्रमोट केलो ताका घेवन हांवें सगळो सनसड रोड झाडून करून सान्न पसून 2 नाशिल्ले सान्न पसून 2 हांवें हाडून दिल्यो हांवें हाडून दिवन सगळो रोड जे चिकोल कितें उरलेले पळय रातची कांय नाशिल्लें तें हांवें निवळ केलें हांवें निवळ करपाक लायलें हें कित्याक करपाक आशिल्लें म्हाका दिसलें न्ही चल बाबा आनी कितें तरी चुकून उरलें जाल्यार मागीर एमीन वचून पळयलें आनी एमीन क्लीप दाखयलें मरे डायरेक्ट सोमाराक तुजो कलीग कावन्सिलर आसा कामील बारेट्टो म्हणटा तुवें थंय विजीट पसून केलना म्हणटा पयले दीस केलना तें केलना दुसरे दिसूय केलना म्हणटा तें देव पळयतलो सोड हाजे फाटल्यान आनी कितें आसा त्या दिसा म्हाका मागीर रेजिनल फोन केलो 12 सुमार संसड्या म्हजी फॅमिलींतली पळय आतां लग्न करून फॅमिलीचें आतां म्हज्या मावशी भयणीचें लग्न करून आतां तुवें म्हाका सकाळीं फोन केल्लो हांवें तुका सांगलें मावशी भयणीचें लग्न आसा एक म्हजे बायलेचे बापूल भावाचे लोक रिवणा आशिल्ल्यान आतां म्हाळसा नारायण वेळा म्हज्या मामाच्या चलयेचें लग्न आशिल्लें आनी त्या दिसा म्हज्या मावशी भयणीचें लग्न आशिल्लें फॅमिलीचें लग्न आसतना कितें आसता वचना जातकीर तो स्टेंड बीन घेवन बसचें पडटा
सो हांव तेच पावना आनी काल हांवें रेजिनाक सांगलें हांव पावना चीफ ऑफिसराक आपलो फोन आपलो चीफ ऑफिसर तसो चीफ ऑफिसर आपयलो जाल्यार चीफ ऑफिसर आपयलो पण ताजें पळय काल चीफ ऑफिसराक थंय गेलो ना ते एज अ राजकारण चेअरपर्सन जालें. राजकारण तें आसा ताजेर आसा मरे एज अ चीफ ऑफिसर ताणें काल ताका रेजिनल आपयलो ताणें वचपाचें कर्तव्य ताणें केलें पूण ताणें ताजें एक कायदो आशिल्लो CP आपल्याक बाबा कुडचड्याच्या आमदारान संसदेक आपयला आपूण थंय वता एक ताणें कर्टसीक सांगपाचें आशिल्लें तेंय ताणें सांगूना हांव तो वायट मनीस अशें म्हणना आनी हांव ताका ट्रान्सफर कर ह्या दृश्टिकोनांत ह्या मतां सांगूना तो म्हणटा आपल्या कार्यकर्त्याला म्हणटा तो कितें म्हणटा तो प्रत्येक वस्तू केन्ना विचारता तो म्हणटा एडमिनिस्ट्रेटीव हेड तो जालो जाल्यार ताणें चेअरपर्सनाच्या गायडन्सीन एडमिनिस्ट्रेशन चलोवप चेअरपर्सन कावन्सील इज सुप्रीम लक्षांत दवरात हांव ताका फासार सोडोवपाचें काम करपा लायना हांव म्हाका कितें म्युन्सिपालिटी म्हज्या कितें आतां पळय फेस्ताचें हांवें ताका जवळ जवळ 22 दीस पयलीं सांगिल्लें हांव तुका कितें उलयतां विथ एविडन्स उलयतां तूं फाल्यां म्हाजे कडेन हाजेर एविडन्स माग हांव तुका एविडन्स 22 दीस पयलीं हांवें फेस्ताची तयारी करपा लायली काल ताणें 11 12 नोट पुटअप केला नांवां घालून अमके इंजिनियर कोण दिलीप खानापूरकर म्हणून काल ताणें 12 फेस्त फाल्यां मरे मडगांवचें आनी हांव म्हजे रोड गँगाच्या लेबरांक निवळ करपाक 30 प्लेस निवळ करपाक 4 दीस पयलीं धाडिल्ले म्हणजे कशें आसता सुशांत बाब चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन हाजें कोऑर्डिनेशनान काम करून करपा जाय ते ना काय म्हणटा म्हाका ना अशें दिसता आतां हांव आनी एक नोट केल्लो ताका हांव विथ प्रूफ उलयता तुमचे कडेन हांव नोट केलो हांव खंयच्या ताका म्हजे समोर उलया बरें हांव ताका खंयचे फायल समज सांगली सायन मारपाक पळयता म्हणटा तो पळय दामोदर एक लक्षांत दवर हांव परती रिपीट करता हांव म्हज्या ह्या 14 म्हयन्याच्या टेन्युअरा भितर चीफ ऑफिसर खंयच्या म्हज्या अंडर दोग जाण चीफ श्रीनीत खोटवाले येवन गेलो सामकें वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर आय एप्रिसिएट दॅट ऑफिसर बाबा रोहीत कदम म्हाका मेळून आता पयलीं आसलो हो आशिल्लो कोण तो बरें मानेल बरेटो ताणें बरें काम केलें हांव हाणें बरें काम करूं म्हणना पूण कितेंय सांगलें जाल्यार पळयता हें करता कशें आसा हांव तो ऑफिसर वायट अशें म्हणना म्हाका एक सांग हांवें कदलाचेर बसून अवघे 22 ते 24 हांव 12 ऑक्टोबराक 2023 12 जावन 36 मिनटाचेर त्या कदलाचेर बशिल्लो हांव सामको पर्टिक्युलर आसता कसल्या गोश्टी म्हणजे कसल्या कामाचें तुमी म्हजी एक क्वेरी ह्या 14 म्हयन्याची एक क्वेरी काडून दाखयात हांव सगळे पत्रकार म्हाका विचारता म्हजी एक क्वेरी काडून दाखयात आनी खंयच्या चीफ ऑफिसरान खंयच्या म्हणजे ऑफिस स्टाफान म्हाका सांगचें चेअरपर्सनान आमकां ही बाबा इलिगल आनी भानगडीचें आपल्याक काम करपा लायलां अशें म्हणून हांव सदांच आनी हांव अवघ्या हांवें 24 ते 25 दिसां भितर म्युन्सिपालिटी DPC जी हिस्ट्री इन द मार्गांव म्युन्सिपल कावन्सिला भितर की 35 सालाची DPC म्हणजे कितले लॉंग बॅक इश्यू पेंडींग आशिल्लो येवन म्हाजे कडेन येवन रडले स्टाफ सगळे म्हज्या आंगाक बॅक आतां अजून वचून काडप हें जालें म्हणजे सर बोले सगळे चेअरपर्सन येताना आमकां एश्युरन्स दितात आमची कितली वर्साचें आमकां प्रमोशन आमी 17-18 वर्सां जालें प्रमोशन ना सुशांत बाब 274 फायली हांवें नवी क्रिएट केल्यो जे स्टाफाचे पर्सनल रिकॉर्डूच नाशिल्ले 274 फायल्यो क्रिएट करून 34 जाणां प्रमोशन दिलें इट इज वन ऑफ द म्हाका दिसता गोंयांत भितर 14 म्युन्सिपालिटी आसात 14 म्युन्सिपालिटींतले म्हाका येदे म्हळ्यार म्हाका DMN म्युन्सिपालिटी वन ऑफ द बिगेस्ट DPC अशें म्हणून हांवें कित्याक केलें चल एक स्टाफाचेर म्हाका दिलें म्हणजे स्टाफाचेर अन्याय जाल्ले कडेन आसा की 14 वर्स 15 खंयचे गव्हर्मेंट जॉबाक खंय मनीस लागता ताका एक अपेक्षा आसता की आपल्याक खंय तरी प्रमोशन मेळचें तें मागीर प्रमोशन रोड वर्कर टू सुपरवायझर जावं ये वर्कर टू LDC जावं ये LDC टू इन्स्पेक्टर आतां पळय हांवें दोग जाणांक मार्केट इन्स्पेक्टर केले दमो म्हाका अजून याद आसा तूं जेन्ना नगराध्यक्ष जाल्लो तेन्ना त्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांवूय आशिल्लो आनी तुवें थंय एक उतर दिल्लें की संसडो निवळ करप हें आपल्या सगळ्याकाय पयलें प्रायम हें आसतलें म्हणून हें तुवें उतर दिल्लें तूं आतां जाल्यार फक्त 1.5 वर्स जालें आसतलें 14 म्हयने जाले आनीक अजुनूय लोक म्हणटात संसडो निवळ जायना इवन तुमच्या हे सगळ्या हायकोर्टाक भितर आडकून उरला हें उरला कित्याक लागून येता अशें जाता तुजो प्रश्न एकदम सारको आसा हांवें त्या वेळार सगळ्या प्रेसाकय सांगिल्लें आनी सगळ्या लोकांकय सांगिल्लें की सनसेडा वयल्या जाग्यार घालप पयली प्रायोरिटी आसा म्हणून आनी त्याच सुशांत बाब एक लक्षांत दवर सनसेडा वयले इश्यू गेल्ली 30-40-50 वर्सां चलता खूब जाणांनी सांगलें अशें करतलो म्हणून पूण म्हाका एक सामकें हांव काळजांतल्या उमेदीन सांगता मोठें खंबीर म्हणजे
आमी छाती फुलोवन सांगता की संसदाचे जवळ जवळ 60 ते 70-80% पर्यंत आमी काम केलां, कंप्लीट केले कडेन आसा. फक्त जो एक्झिस्टींग डंप आशिल्लो भितर 10 मेट्रीक टन जो डॅम्प आशिल्लो तो इल्लो क्लियर करपाचो उरलो. बाकीचे दृश्टिकोनांतल्यान आनी तातूंत ऑनरेबल हायकोर्टांनी आतां ऑनरेबल हायकोर्टूय मॉनिटर करता आनी ऑनरेबल हायबल कोर्टाचे मॉनिटर डायरेक्शन प्रमाणे आमी तें सगळें कामय करता. चीफ ऑफिसरूय काम करता, चीफ ऑफिसर कोर्टानूय वता. हांव सांगत म्हणटा पण आमी कॉंग्रेच्युलेशन मोशन बसून पास केले जे हें अशें जालें अशें म्हणून. पूण कशें आसा अवघे 1-2-3 म्हयन्याचो आनी टायम कितें लॉंग येदो व्हडलो इशू अशें म्हणलो आतां की मडगांव मुन्सिपालिटीचे कितें तरी एक गिराण अशें संसद म्हळ्यार गिराण अशें म्हणून सगळे म्हणटात अशें म्हणून म्हणटात. पूण तें गिराण तर तुजे कडल्यान वतलें. कारण कशें आसा मनशाक तर खंय गेली हांगा दुखापत जाली आनी ती दुखापत जेन्ना मेजर आसता तेजेर वखद करून दोतोरा बरें वखद करून ती दुखापत करपाक आज वखद लायलें आनी फाल्यां बरें जाता अशें जायना. तें ती दुखापत बंद आमचे बाबा दोतोर म्हणटा तुका तुवें आतां 1.5 म्हयन्याचो रेस्ट घेवचें पडटलें, बेड रेस्टां 2 म्हयन्यान तुवें बेडीर उठपाचो. ही तशी गोश्ट संसदे वयली आसा. आमी नक्कीच आतांय तुका सांगता नक्कीच संसदेलो आमी तुका रिजल्ट दितले आनी रिजल्ट जेन्ना जे दिवस आमी तुका दितले पळय तेजो तुका हांव सांगता सुशांत बाब तूं यो प्रेस परती करपाक. टायम लागतलो, खुबशें जाल्ले कडेन आसा. तूं म्हणटा आतां तो जो गाडये पार्किंग असो हें पार्किंगाचें सगळें जाल्लें पळय संसद्यार आनी हांव तुमचे मार्फत हांव म्हज्या आमदाराचें अभिनंदन काळजांतल्यान देव बरें करूं. कारण रेग्युलर म्हाका संसदे वयले आमी मॉनिटर करतात रेग्युलर सर कितें करपाचो ताचेर. काल बसून आमी अशें म्हटलां की एक जाल्यार आमी थंय आनी कितें आमचें मी आतां कशें आसा अपेक्षा लोकां कडल्यानय खुबशे वाडल्यात आमचे कडल्यान लोकांचे खुबशे वाडल्या. गार्बेज इतले आतां पळय आतां आमचो असो प्रॉब्लेम जाला जी व्हॅट घाण जी घाण येताली व्हॅट गार्बेज ते व्हॅट गार्बेजीचे आमचे व्हडलेशें सोल्युशन ऑलमोस्ट सोंपत आयलां. व्हॅट गार्बेजीचे व्हडलेशे प्रॉब्लेम ना. आतां ड्राय वेस्ट हातूंत कितें येता म्हणून कळना. आतां तोच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. एक संसद जालो तुजो हांगा संसद आतां अशें म्हणटात की मडगांव वचत थंय संसद जाला. तूं पयलें एक ते आमचे कदंबा बस स्टँडा कडेन तें बंद केलें. ना तुमी बंद केलें कोर्टान सांगलें तुमकां पण बंद केलें तुमी. ताजे फाटल्यान तो दुसरो आनी इशू जालो बाणावलेच्या शेताक हें घालें म्हणून. हो आतां हांव तें हें कितें मडगांव येदें व्हडलें तितलो कोयरी तितलोच जाता हे सगळें मान्य करूनय बी हाजेर एक प्रभावीत तोडगो काडपा खातीर तुमी प्रयत्न चालू आसा. हांव तुका सगळें मागीर तूं म्हणटलो हांव सगळें आमी प्रयत्न सगळें चालू आसा. आमी हांव आमदारा कडेन म्हणजे उलयले कडेन आसा आमचो प्रयत्न चालू आसा. खंय तरी कशें आसा सुशांत बाब आज लोकांचे टेंडन्सी जाल्ले कडेन आसा. म्हजे कडेन जितलो कोयर आहा पळय तूं व्हर नाल्यार हांव तरी खंय उडयतां आनी हांव तर दुसऱ्या दारां उडयतां जाल्यार ते दुसऱ्या तिडेक मारता तो झगडपा येता करता. दुसऱ्याचो कोचर खंयच आतां पळय हांव म्हजें एग्जाम्पल सांगता. म्हाका पळय आमी कावन्सिलर रोटेशन धाडटात लेबर धाडटात आनी नेक्स्ट डे तें जें कितें काडटा तें काडपाक गाडी धाडटात. हांव म्हजे खुबशे कलीग कावन्सिलर सांगिल्ले कडेन आसा पळय तुमकां हांव रोटेशन धाडटा मातसो इल्लो बंदोबस्त तुमी जाता जाल्यार ट्राय करात की कचरो तुमी खंय तुमच्या वाड्यार. आतां पयर म्हाका रोटेशन आशिल्लें हांवें जें रोटेशना काळी सगळें ग्रास बी सगळें निवळ केलें पळय एक जाग्यार व्हरून उडयलें. म्हजे कडल्यान एक जागो आशिल्लो फोंडकुलशें आशिल्लें बरोबर 10 मिटर डीप आनी 10 बाय 10 जागो आशिल्लो तातूंत तें उडयलें. आनी हांव सांगळे एक उदकाचें पायप म्हणजे त्या सायडीन एक कोणाचें उदकाचें नळ आशिल्लो ताजे कडेन परमिशन घेतलें नळा पायप लायलें आनी ते कचरो जो फोंडान घातले पळय सांजवेळाचे 5 वरांचेर त्या कचऱ्याक उजो लायलो आनी उजो सगळो पेटून जातकीर आमी उदक मारलें आनी सगळें तो थंय पावडर गोबर करून थंय दवरलो. अशें हांवें म्हजे कडल्यान प्रयत्न केलो. हांव आनी एक तुजो हांव तुका सगळें म्हजो वायट म्हणटा अशेंय न्ही. तुवें एक बरो हें केल्लो की जो आमचो आमच्या पावर हावजा कडल्यान तो रिंग रोड आहा थंयचो कचरो इतलो जातालो तुवें तो बंद करून दाखयलो. बंद केलो ताजेर त्या वेळार इलेक्शन खूब केली. रोड कित्याक बंद करपा जाय हें करपा जाय तें लोकांचें इंजस्टीस करपा जाय पूण आज तें केलें की आमी कलेक्टराक तातूंतय म्हाका आमदाराची खूब साथ लाभली की आमदारान कलेक्टरा कडेन म्हजे बरोबर मिटींग दवरली. कलेक्टरा बरोबर मिटींग करून आनीक कलेक्टरूय एग्री जालो कलेक्टराकूय तें पटलें आनी ताणें आमचो 1-2 म्हयने रोवन रीड बंद केलो. आज थंय कोण आतां तरी आसतना काल बसून म्हाका कोण 4-5 पोटली थंय दिश्टी पडल्यो. आतां कशें आतां आतां लोकांचे टेंडन्सी कडेन आमी कशें खेळटले. आमी म्हाजे कडेन इतले एविडन्स आहा मोबायलान पयर थंय रिंग रोड निवळ करतकीर 4 पोटली मेळ्यो. त्या पोटलेन आमकां म्हज्यान जाल्यार तो इशूय करपा जातालो पूण कितें आसा गोंयकार हे माणुसकीन जपिल्ले लोक
त्या हातून म्हाका ताजें विजिटींग कार्डूय मेळ्ळें हय न्ही मागीर हांवें बेश्टोच ताका फोन लायलो एक मनशाक फोन लायलो म्हणलें तुजी अमके कडेन एक कितें पडिल्ले कडेन आसा अमके कडेन पडिल्ले कडेन आसा हय रातीन पळय ताणें सिन्सियरली म्हाका सांगलें हय ते राती चुकून आपणें थंय उडयलें एक थंय म्हणजे हांवें प्रूव केलें की त्या मनशान तें उडयलें म्हणून आतां कित्याक तो तोंडावयले मनीस आशिल्ले कारणान म्हाका मातशें ओगी रावचें पडलें दामू एक कशें टेंडन्सी टेंडन्सी कडेन आमी कशें लोकांक दामू शिरोडकार आपल्या वॉर्डाक जंय चिखल जाता ताजेर सोल्युशन काडटा बाकीच्या वॉर्डाक त्याच भशेन सोल्युशन कित्याक केन्ना हांवें स्टार्ट केल्ले कडेन आसा खुबशे म्हजे कलीग काउन्सिलर आतां फॉर एग्जाम्पल म्हज्या वॉर्डाक तुगेलो वॉर्ड नंबर 22 आसा जो दामोदर वारक हो कावन्सिलर आसा हांवें ताकाय सांगिल्ले कडेन आसा जो हांवें पयर जागा आयडेंटिफाय केला तूं आतां रोटेशनाक गाडी बी मागनाका निवळ कितें आसा निवळ आनी लोक कितें करता लोक थोडे आपले काही लोक कशे आसात ताजी घर आसता घरान माड आसता चुट्टां ती चुट्ट काडटा आनी मागीर भायर फुटपाथाचेर दवरतात आनी आमी म्हणटात चुट्ट बिट्ट संसड्यार व्हरता की थंय आमी मशीन क्रशिंग मशीन बसयला तेंची पावडर करतात आतां जितले आमी व्हरता चुट्टां बिट्टा झाडां मेळटा तें संसड्यार व्हरतात म्हणजे सोण्णाची कित्याक जावना पावडर सोण्णाची पावडर तें मशीन सोण्णाची करना तरी आसतना तें सोण्णाचें आमी मागयलां मशीन कळ्ळी तेंय आमकां तें 2 मशीन प्लस आमी जे संसड्यार पावडर करपाचें क्रशिंग मशीन बसना तें पोर्टेबलूय ऑर्डर आमी दिता गव्हर्मेंटाकडे मागलां तेंय आमकां अलॉट करता म्हणटाला म्हणजे समज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल खंय तरी बड्ड्या खंय तरी जंक्शनाचेर समज चड झाडां जालीं वच जालीं तें मशीन थंय बड्ड्या थंय सायडीक व्हेलें आनी थंय तें घातलें थंय पावडर मागीर कोणी व्हरता पावडर व्हरपी खूब जाण आसा कळ्ळी म्हणजे ह्या दृश्टीकोनान आमचो प्रयत्न चालू आसा खुबसो चालू आसा आनी नक्कीच हांव सगळ्यांक तुमकां ताजेर हांव सामकें प्रामुख्यान काम करता हांव त्या दृश्टीकोनांतून हांवें काल म्हळें न्ही चीफ ऑफिसरांनी चेर बसून कोऑर्डिनेशन ना जाल्यार म्युन्सिपालिटी चुकूं शकना आमचे खातीर पब्लिकाक त्रास जावंक जायना हें इतकोच म्हजो दृश्टीकोन म्हणजे चीफ ऑफिसराचें पर्सनल कांयच ना मडगांवाक आतां पार्किंगाचो पळय. प्रॉब्लेम जाता ताजेर कितें सोल्युशन कितें म्हणटाले पार्किंगाचो प्रॉब्लेम जाता आनी तुमी जे पे पार्किंगाचे 3 कडेन जागे केले एकय कडेन वचून ना ताजेरूय प्रयत्न चालू आसा पे पार्किंग आनी बिल्डींग आमचे ऑलरेडी स्टार्ट सुरू जाता पार्किंग बिल्डींग आसा पळय ताजेर सुरू जाता कशें आसा सुशांत बाब मडगांव आनी फातोर्डा जी एरिया जी आसा पळय ही कमर्शियल सिटी ऑफ गोवा अशें म्हणटात हांगा तुका ओपन कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा अशें म्हणटात आनी ही सिटी हें मडगांव आनी आमचें फातोर्डा शहर अशें आसा ह्या जाग्यार बाबा बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं वेळी ह्या भशेन अशी विलेज टायप अशी कॉन्स्टिट्युएन्सीची जागा स्पेर अशी ना खंयच ना टोटल 25 वॉर्ड आसा 1 ते 25 वॉर्ड आसा 11 वॉर्ड मडगांव 11 वॉर्ड फातोर्डा आनी 3 वॉर्ड कुर्तरे ह्या टोटल म्युन्सिपालिटी अशी जागे ना की खेडेगांवांनी म्हणजे विलेजींनी जागा आसता तशी जागा एवेलेबल हांगा ना आमी समज फाल्यां खंय व्हरून उडयलें आतां पयर आमी बाणावले उडयलें आमी ते आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टा परमिशन घेवन त्या ज्युरिशा पयशे उडयलें आतां तातूंत भितर मागीर कोणें आमकां कळनासतना आनी कोणें कितें उडयलें मागीर वेन्झी बाब हांव वेन्झी म्हजेर खुबशें उलयलो पूण हांव ताकाय ब्लेम करना कित्याक राजकारणांत जेन्ना तूं आसता तुका क्रिटिसिजम सोंसपाची कापासीटी आसपाक जाय म्हज्या आमदारान म्हाका खुबशें राजकारणांत शिकयलां आनी ताजेरच हांव म्हजें राजकारण म्हजें चालू आसा खुबशे पाशस म्हणटा तें गरजेचें आतां म्हाका केन्ना वायट दिसता हांव हें पळयतां की थोडे पेपरांनी खुजबू येता म्हाका राग येता म्हाका राग येतना म्हाका वायट सहन जायना म्हाका वायट गोश्ट सहन जायना आनी आतांय सांगता तुमकां जर फाल्यां तर आतां त्या ड्रायव्हरांचेर आनी त्या लेबरांचेर तर तांकां एक्शन घेवन तांकां मेमो हांव हें म्हाका मान्य ना आतां तुमी आमी ड्रायव्हराक आनी लेबराक जर सस्पेंड करतले जाल्यार ऑफिसरांची कित्याक गरज आसा ऑफिसरांची गरज ना न्ही डायरेक्ट बाबा हो ट्रक दामोदर शिरोडकर चलता दामोदर शिरोडकरान ताका जमना ताका सस्पेंड करा मरे ऑफिसर म्हणटे डेप्यूट करप इनचार्ज म्हणटे ते डेप्यूट करप सुपरवायझर आसा सुपरवायझरान काम करपाचें एक तुमी जेई परमनंट डेप्यूट केले कडेन जेई ज्युनियर इंजिनियर डेप्यूट केले कडेन एक सॅनिटरी इन्स्पेक्टर परमनंट डेप्यूट केले कडेन आसा एक सुपरवायझर परमनंट डेप्यूट केले कडेन 40 थंय लेबर डेप्यूट काम करतात कळ्ळी थंय आमकां 15-16 लेबरांचीच गरज आसा बेलिंग मशिनाचेर तरी आसतना आमी ते लेबर सगळे थंय दवरल्यात इतले जेन्ना थंय सगळें आसतना हांव थंय फाल्यां सकाळीं ड्रायव्हराक आनी ते म्हजे रोहिताक हांव ते तांकां सस्पेंड करून ह्या मताचो हांव ना आनी तांचेर तर एक्शन चीफ ऑफिसर घेवपाक सोदता सगळ्यां पयलीं मुखार तांचे मुखार हांव उबो रावतलो हो इंजेस जे कोणाचें काम आसा ताणें थंय ड्युटी करपाक जाय तो हांव ताका 85,000 पगार कितें दिता जे ड्रायव्हराक सस्पेंड करपाक हांव ते सॅनिटरी इन्स्पेक्टर 75,000 पगार कितें दिता
ते ड्रायव्हरांक सस्पेंड करपाक? तर मग तुजी जर हे सगळें जर पळयलें एज अ एडमिनिस्ट्रेटीव हेड तुजो सीओ तांचेर जो वचक दवरपाक जाय तितलो वचक ना अशें म्हणपाक अशें दिसता तुका? कशें आसा पळय, हांव तुका सुरवातेकय सांगलां, हांव चीफ अफसराक खंयच्याच म्हज्या ऑफिसराक लास्टाक ताणें म्हजे बरोबर काम करपाक जाय. हांव ताका दोश दिना आनी ताका वायटी अशें म्हणना. पूण म्हाका दिसता जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी ज्या मनशा कडेन सोंपयल्या ताणें आपलें कर्तव्य एक हांव तुका एक एग्जांपल दितां. पार्सेकर म्हणून एम आतां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पणजे पार्सेकर म्हणून एम म्युनिसिपालिटी आसा, हांगा वर्सभर कितें आशिल्लो तो सदांच सगळ्या स्टाफाक सांगतलो 8 वरां तुमी काम ड्युटी व्हर तुमची, चल सिन्सियरली 4 वरां ड्युटी करात. हांव तो सामको बरो इंजिनियर, आख्खे गोंयभर ताका नांव, तेजें नांव आसा, बरो इंजिनियर, बरो ऑफिसर. तो सदांच सांगतलो, आमच्या म्युनिसिपालिटी 1 वर्स आशिल्लो तो, सदांच स्टाफाक सांगतलो 8 वरां ड्युटी मुगो तुमची, चल 4च वर्सां सिन्सियरली काम कर, 4 वर्सां तुका जाय तें कर, पूण 4 वर्सां सिन्सियरिटीन काम कर. आतां कालचे फेस्ताचें पळय मरे, फाल्यां फेस्त, काल ऑर्डर काडल्या काम करपाक, आनी चेअरपर्सन 10 दीस पयलीं थंय निवळ करता. चेअरपर्सन आपले हांव डायरेक्शन दिवन हाका दिवन ताका दिवन सगळें हांव म्हजे सगळे 4 इन्स्पेक्टर म्हजे कॅबिना आपयले, इंजिनियरां एमीक फोन करून सांगले, अरे पळय ते मेजरमेंट ते मार्किंग बिर्किंग करची पडटा, ती फायल खंय आहा, एटीआ वन ती फायल काडपाक लायली. हां, सो तुजी डिमांड कितें चीफ ऑफिसराक ट्रान्सफर कर? ना, तें हांव त्या मताचो हांव ट्रान्सफर कर आनी ताजेर इन्क्वायरी त्या मताचेर ना. म्हजें इतलेंच आसा, ज्या मनशाचें कोणाचें काम करपाक कर्तव्य आसा ताणें कर्तव्याक आपल्याक फाटीं रावपाचें ना. आय एम व्हेरी मच पर्टिक्युलर रिगार्डींग सर्वीस ऑफ द वेअर मे बी. ताणें आपलें कर्तव्य करपाकच जाय. तर हे आशिल्ले आमचे दामूबाब शिरोडकार. काल येदो व्हडलो बोवाळ जालो आनी ताजेर एक्चुअल सिच्युएशन कितें जालें आनी आपूण तें कित्याक उलयलो हें ताणें आज आमकां हांगा एक्सप्लेन केलां. बाब तूं म्हणटा तशें सीओ आनी चेअरपर्सन एकमेकाच्या हातांत हात घालून काम एब्सोल्युटली. ह्या म्हज्याच म्युनिसिपालिटींनी गोंयच्या 14 म्युनिसिपालिटींनी जावंक जाय. आनी तांचो जर चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसर बरे प्रमाणान काम करूंक शकतात जाल्यार गोंयच्यो 14 म्युनिसिपालिटी बरे लेवलाचे गोंयांत हातून 4-5 गोश्टी जावंक शकतात. प्रत्येक कावन्सिलराक कावन्सील आसता, कावन्सील म्हणल्यार कितें जाता, बाकीची कावन्सिलर आसता, त्या कावन्सिलराचें काम बरें जावंक शकता. हांव म्हजें सगळें म्हाका आतां म्हजे म्युनिसिपालिटी 25 कावन्सिलर आसा, हांव डिफरन्शिएट करना. ऑपोजिशन म्हणजे तांकां सतावप आनी हें म्हाका कोणेंय सांगचें न्ही, कोणें सांगचें कित्याक लास्टाक कावन्सील म्हजें न्ही तें, एज अ चेअरपर्सन कावन्सील म्हजें. तुमी विचारा मरे कोणाक, हांव कोणा कडेन डिफरन्शिएट करता काय म्हणजे वागणूक कितें तें विचारा मरे. दामबाब आमचो टायम आतां सोंपता आयला. Yes. पूण तुमच्या कालच्या संघर्शांतल्यान किंवा जे एकमेकाक तोंडाक तोंड जाल्यार हांवें फोन केलो सकाळीं फोन केलो, हातूंतल्यान एक अशें दिसता की जे कितें मतभेद आशिल्ले ते आतां उलयले म्हणटकीर ते पयस जावन हांव फुडें अजुनूय सांगता, म्हजो चीफ ऑफिसरा कडेन आनी खंयच्याच कसलोच मतभेद ना. इनफॅक्ट ताका हांवें सकाळीं हांवें जावन पर्सनली फोन केला की तें काम सांगलें आनी अशें काम ताका फोन केला. म्हाजो मतभेद आशिल्लो हांव ताका फोन करतलें. सो आमी ह्याच नोटाचेर ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर सांगुया की हाजे फुडें चेअरपर्सन आनी सीओ दोगूय जाण हे एकामेकाच्या हातांत हात घालून म्हणटा तशें काम करतले आनी तातूंतल्यान मडगांवाक कितें तरी बरें दिसतलें. ताळी एक हातान वाजना, दोनी हात जाय पडटा. दोनी हात एकठांय येतले म्हणटा हांव तेच म्हणटा, दोनी हात एकठांय येतले. आनीक मेन म्हणटा कितें तुमचे वैयक्तीक हे न्ही प्रश्न आसा मडगांवचो. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो मडगांवचे कितें तरी बरें जावपा खातीर हे दोनी हात दामू म्हणटा तशें दोनी हात एकठांय येतले आनीक कितें तरी बरें म्हणजे सुशांत बाब वता एंडिंग करता एक 2 शब्द सांगता. म्हजें एक विजन आसा जें हांव सदांच म्हज्या आमदारा मुखार दवरलां, आज पर्यंत दवरलां. हांव विजन आसा म्युनिसिपालिटीचो नगराध्यक्ष आनी आतां नगराध्यक्ष म्हणून हांव व्हडलेशें फटाशें मारपाची गरज ना. म्हज्या हातान ह्या दामबाबाच्या थळा मडगांवचे नगरीक जो आमचो ग्रामदेव मडगांवकार दामबाब पेडार बसला ताका हांव स्मरून सांगता, म्हज्या हातान कितें बरें तरी काळें मडगांव घडचें ह्या दृश्टीन हांव संचलनाचेर काम करता आनी ताका म्हाका पूर्ण फाटिंबा म्हज्या आमदारान दिले कडेन आसा. हांव त्या काळजांतल्यान देव बरें करूं. म्हाका ताणें म्हणल्यार संचलनीत आपूण आसा बरोबर, चल बरोबर मेळून काम केलें आनी तोच सगळें फॉलोअप तोच करता, कळ्ळें न्ही. सो दाम म्हणटा तशें 2023 हे जरी कितें तरी सामके इतल्यो आमच्यो अडचणी आनी हाजे घेवन आयिल्ले आसा तरी 2024
हें सामकें बरें आसतलें तो म्हणटा सगळ्या की मडगांवकारांक बरें आसतलें आनी सोनसडो हें जें गिराण आसा तें फुडल्या वर्सा सोंपतलें. सोंपतलें अशें ताणें उतर दिलां. ह्याच नोटाचेर आमी आमची चर्चा थांबयतात. दामबाब तूं हांगा आयलो तुवें तुजी देव बरें करूं. स्पश्टपणान मांडली देव बरें करूं, देव बरें करूं, देव बरें करूं. आनी सगळे तुमकांय देव बरें करूं.